पयलीं ताणें विचारपा जाय एलिगेशन करची भोंवयनान एज अ प्रोटोकॉल मिनिस्टर ताणें विचारपा जाय आशिल्लें म्हाका कोणें इन्विटेशन दिलां एज अ पंच मेंबर म्हणून. ही सांगपाक आमकांच लज, कित्याक आमी ते पंचायतीचे वांगडी आसून सुद्दां तो सरपंच आसा तो आमकां थंय इनवायट करिना. कित्याक आमची सगळ्यांची चारय जाणांची जी पळय ती प्रवृत्ती बरी आसा हें हांव त्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां. तूं कोणाकय विचार आमची प्रवृत्ती, नुस्ती एलिगेशन करिनाका. कितें दुसरें हांव एक सांगपाक सोदतां, जी पंचायत ती फातर कोणें फोडपाक आयलें तेजेर आज इनॉग्रेशन कोणें करपाक जाय आशिल्लो, आमचे मॅडम एलिनान करपाक जाय आशिल्लो. पण ती पंचायत शिफ्टींग आसा ताका खूब लूपहोल्स आसा. ताका प्रोसिजर आशिल्लो, मिटिंगेक ते पास जावपाक जाय आशिल्लें. खंयच्या एजंडाचेर तेणें मिटींग पास केल्या ताका मिटींग ना. खंयच्या एजंडाचेर ना, आतां कशें तेणें रिजोल्युशन घेतलां म्हाका खबर ना. ताका परत ते बिल्डिंगेन शिफ्ट करपाक ते बिल्डिंगेची PWD एस्टिमेट करपाक जाय आशिल्लो. 3 जाणांचें कोटेशन येवपाक जाय आशिल्लें. आतां ते करतले हांव सांगता म्हणून, पण जालां हांव एलिगेशन करता तेंचेर. ती बिल्डींग थंय आसा ती तेणी शिफ्ट केली ती इलिगल. आमची पंचायतीच पयलीं इलिगलाच्या हातीन आसा. इलिगल करता तांकां तो पाठीराखो, हो पाठीराखण करता तेंची. आनी ती बिल्डींग पळय आसा तिवूय इलिगल आसा. जी आमचो S2 थंय झोन आसा, सेटलमेंट 2, तेजो FAR 80, जाल्यार ती बिल्डींग पास कशी जाली, ग्राउंड +4 खंयच्याय बेजार मॉडेलाचेर पास केल्या. ती बिल्डींग पास जावपाक शकना. परत 3 जाणां कडल्यान तेणें लागींची जो वाठारान बिल्डींग आसा, हे आमची घरां आसा तेंचे कडल्यान पयलीं कोटेशन घेवपाक जाय आशिल्लें. 3 जाणांनी कोटेशन घेवन थंय ते शिफ्ट करपाक हें कांयच फॉलोअप केल्लें ना, म्हणून हांव ती इलिगल म्हणटा. सीएम सुद्दां जेन्ना दुसरी कोणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता थंय समज आमचो पार्टीचो सोडून ओपोजिशन सुद्दां जेन्ना MLA आसतात जावं ते सरकारी कितें आमचे फंक्शन आसता तेन्ना सुद्दां तो ते फंक्शनाक ते ओपोजिशन आपयता. आनी आयज आमचे जे सिटींग MLA आसा, हे फंक्शन आसा, हे पब्लीक फंक्शन, हे गव्हर्मेंट फंक्शन, हे कोणाचे पर्सनल फंक्शन न्हू. आपले पर्सनल फंक्शन आसत जाल्यार ते आपले रायट आसता, कोणा आपोवप कोणा ना ते. पूण हे जे फंक्शन आसा ते फंक्शनाक हे जे लोकल MLA तिका आपोवपाक जाय आशिल्ली. आयज जें कितें जालां सांकवाळ पंचायतीक ते जावन निशेध करता. आनी ह्या फुडें अशें जावपाक जायना. आनी आमच्या सरकारान आनी आमच्या पार्टीन हेची दखल घेवची. माझे नाव सतीश पडवळकर, सांकवाळ पंचायतीचो पंच मेंबर, वॉर्ड नंबर 7. आयज जे कितें पंचायतीन जालां आमचे तेचे हांव खरें म्हणल्यार निशेध करता. कारण हे जे आयज कितें जालां ते जावपाचे न्ही असलेले. हांगासर प्रोग्राम करतात, लोकल MLA आमचे इनवायट करना आनी तिवूय आमच्या पार्टीची आहा, भारतीय जनता पार्टीची आहा. आनी तुमी शेजारचो मिनिस्टर हांगा हाडटा, उद्घाटन करता, ओके तो येयलो म्हण आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पण तोवूय प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री तेकाय दिल्ली आहा. तेणी प्रोटोकॉल तेकाय कळपाक जाय आसलेले की प्रोटोकॉल कशें फॉलोअप करपाचे ते. कित्याक हांव आयज वचना त्या एका प्रोग्रामाक, कित्याक आमच्या आमदाराक तेंच्यांनी इनवायट करूना त्या जाग्यार, म्हणून हांव त्या प्रोग्रामाक वचना. Today, I heard what he spoke during this inauguration of the so-called Panchayat Ghar. It is a building that they have shifted to. Fine, no issues. But he used this opportunity to speak against me, reflecting his insecurity. Because it is only when you are insecure that you feel the need to claim what others have done as your own. Okay? Now, Kala Bhavan is one example. Now, Panchayat Ghar. I know because the whole of Sankwal has been telling me time and again that the foundation stone for the Panchayat Ghar was laid 2 times. Where was it laid? Inside Movin Gudinho's office. And I would like to state that till date the stone is still in the office because the Panchayat Ghar has not yet seen the light of the day. And I would like to tell him that as a minister for protocol, please, if you cannot, abide by the protocol rules and regulations, then you should give up that post of Minister for Protocol. And I also request my party, the BJP, to put some sense in this mind of his, because he's losing control, I think. He doesn't know what he's talking. Everything he has done
And yet the execution, the planning and execution happened during my tenure. So why is he lying? Tomorrow, I'm surprised he didn't say that the hospital at Kasauli is done by him. I am now doing the market project in Zuarinagar. Tomorrow he will turn, at the next meeting probably he will say that was done by him. Lies cannot change the truth. Obviously, Movin Gudinho never learnt this right up to this age. In this context, it is indeed pathetic. It is really pathetic to see how Movin is behaving at the moment. Okay? He is breaking all the rules and the code of conduct. He is trespassing into another constituency because he's got a few stooges who help him to do that. Okay? One of them, the so-called Sarpanch of Sankwal, not less than, I think, 8 months ago, in this very room, we had a press conference and the video is still there with us. What did he say then? He said that, काहीच करूंक ना मोविनान. कितें केलां तें तेणें दाखोवचें. कांय करिना. ते काला बाबान पासून थिंगा पडलेले आसा. आनी मॅडम धांवता फाटल्यान काला बाबान कंप्लीट करपाक. म्हाका दिसता पयलेच फावटी ह्या मनशान आपल्या जिवितान गोडेक सोत उलयला. Okay? Presently, we know that Movin Gudinho is the Minister for Protocol. I am very sure he has no idea what the meaning of the word protocol is. Or else he would not come back into my constituency at the slightest pretext. He is using the panchayat to come in. What does this show? This only shows how insecure he is in his own constituency of Daboli. I would like to challenge Movin Gudinho to point out a single complete structure in the constituency of Kortali that has been taken up and completed by him. There isn't a single structure. Not a single structure. 20 years. And how long was he there, the MLA? For how many years was he the MLA of Kortali constituency? He was the MLA of Kortali constituency for 20 years. आणि ह्याच खातीर लोक जेन्ना तो सांगता आपूण येतलो म्हाज्या मनशाक दवरतलो लोक विचारता कित्याक कितें करपाक 20 वर्सां पावूंक ना ताका कितें तरी करपाक आनी दाखोवपाक की आपणें 20 वर्सां कुटाय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA जावन हें तरी केलां म्हूण कांय करूंक ना. He started the Kala Bhavan. There's no doubt about that.